नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रामा काणकोणकाराचेर हल्लो केल्या प्रकरणात 8 जाणांचेर आरोप निश्चित. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान दिलो म्हत्वाचो आदेश. कुडचडे शेल्डे निर्मल नगरातल्या शेतात 2 म्हशींची रेडका सापडली. मेल्ले अवस्थेत. मरणाचे कारण अजून गुपीत. अधिकारी करतात फुडली चौकशी. मयड्या किरकोळ वाद जालो हिंसक. थिवीच्या 25 वर्साच्या तरणाट्याचेर ल्हान वादाक लागून जालो सुरयेन जीव घेणा हल्लो. पुलिसांनी आरोपीक केलो अटक. काणकोण तालुक्यातल्या चापोली धरणाची उदकाची पातळी पावली 60% मेरेन. ऑगस्ट म्हयन्यात पावसाचो नेट कायम उरलो जाल्यार धरण जातले ओव्हरफ्लो. नेटाच्या वाऱ्या सयत गोंयांत फुडले 2 दीस पडटलो घग्यांनी पावस. 1 आनी 2 ऑगस्टा खातीर हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. आनी खासदार अनुराग ठाकुरान घेतली मुख्यमंत्री दोतोर सावंताची भेट. पर्यटन आणि आयटी क्षेत्रात गोंयचे प्रगती खातीर भेटयली परबी. आता खबरो विस्तारान. कुडचडे शेल्डे वाठारांतल्या एका धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. शेल्डे हांगच्या निर्मल नगरांतल्या शेतात 2 म्हशींची रेडका मेल्ल्या अवस्थेत सापडल्यात. मरण येवपाचे खरे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना आनी प्रशासनान चौकशी सुरू केल्या. कुडचडे शेल्डे हांगच्या निर्मलनगर वाठारांतल्या शेतात शेनवारा सकाळी 2 म्हशींची रेडका मेल्ल्या अवस्थेत सापडली आनी ताका लागून वाठारांत बोवाळ निर्माण जालो. निर्मल नगरांतल्या लागसरच्या घरांतल्यान सुमार 700 मीटर अंतराचेर शेतात ही घडणूक घडली. दोनूय रेडकाक मरण येवपाचे खरे कारण अजून कळूंक ना. या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळाव्या पंच वांगड्यांनी घडणूक थळार धाव घेतली. ते उपरांत संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांक हे विशीं म्हायती दिली. दुयेंस, विखारी पदार्थ, वीज पडून वा हेर कसल्याय कारणाक लागून मरण आयिल्ल्याची चौकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्या. मरणाचे खरे कारण सोदून काडपा खातीर शव विश्लेषण करपाची शक्यताय आसा. मजगती हे घडणुकेची पुराय चौकशी करची. सत्य मुखार हाडून वाठारांतल्या हेर जनावरांच्या सुरक्षे खातीर गरजेचे उपाय करचे अशी मागणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी केल्या. काय ना तशें आयडियार काय ना पूण आमी पंचायती पळयला आसा. कोण येयना जाल्यार तेणी करूं ओके. आनी हे तुमगे हांगा व्हडलें हें आसा पडंग शेत हें कांय रोयना. हांगा येता गोरू बी येता. गोरू येता, म्हशी येता पूण केन्ना काय जावं ना. फर्स्ट टायम जाला. आतां तुमी हें कसो जाल म्हणटा आतां पळयला ते नाकांतल्यान तेंची रगत येता. हेजेर खंय तरी कंप्लेंट जावपा जाय कित्याक जनावर ती. तुमी कितें एक्शन घेतली आतां पंचायती? आयज शेनवार आसा, तुमी पंच आसा, तुमी कितें कंप्लेंट बी दितली हेजे बद्दल? आयतरा दीस सोमारा दीस पडटले. संडे बी आहा न्हू. हांव दिता म्हणून कंप्लेंट. मागीर हेजेर तुमी एनिमल हजबंड्री कितें तांकां पळयतली काय म्हणटा हे बद्दल? हय. आता इतले वर्ष चोयता हे आख्या शेत पाडान हा आणि ग्रेजिंग लँड ते सगळी गोरवां बफेलो सगळे हिंगा आसता रातचे. पूण केन्ना एकूय गोरू मेल्ले आमी चोवना इतले वर्ष म्हळ्यार. पूण हे आता काल सकाळी काल राती नासली ती, आयज सकाळी चोयल्या अशें करून 2 जण हे रेडके मेल्ले आहा ते चोयन आमकां बरें दिसना. ते बी 1 मिटराचेर 2 मिटराच्या गॅपा भितर ते 2 जाण बारबरू मेल्ले आहा आनी ते कशे मेले. आतां हे काल तुमगे घर लागीं आसा दिसता हें शेत कितें आसता पूण काल सांजे तुमी हें नोट करूना हें कोण नासले हांगा? ना ती सगळी आसली, सगळ्यो म्हशी बी आसले हिंगा बट अशें करून मरण आसलो कोण बारबो आसली ती. आतां ही मेला तुमकां कितें दिसता? चड काकूळ तशी येते व्हडले जनावर मरप, एक रेडके मरप आनी अशें खंयच्याय जनावरां आमगे हिंगा मोर आहाय, कोले आहाय, लोकांय कोंब्यो खाता हें कोताय. पण आमी कोणाकूय अशें करून चिंतनाय की कोणाक मारपाचें या मरपाचें. पण हे बरें व्हडली रेडकी मरप म्हळ्यार बरें दूख लागलें आमकां. आतां ही खंयची कोणाय खबर आसा? ही शेल्डेसान येताय, थोडी आमोणसान येताय. कोण एक मेल म्हणटरी कोण क्लेम करना तांकां, पूण मरप आनी कोणें मारप अशें दिसता अशें ते प्रकरण चोयल्यार.
राती जालो म्हण तुमी incident. राती जाला बट हिंग येदे व्हडले ग्रेजिंग लँडा भितर एके शेतां भितर मोद्यां ती मरप म्हणा ते कितें विष गायला या तांकां थंडी जाला या तांकां जिवाण्यान घास मारला कितें ते कळना तेंगे पोट फुगले अशें दिसना तुमकां? पोट फुगले आहा दोग जाणांचे. तुमी ते एनिमल एनिमल हजबंड्री बी सांगला गो? ना तांकां कोणा सांगना कित्याक ती कोणागे ती खबर ना ती कोण क्लेम करना आतां. तुमी कोणा आसा तांकां सांगला कोण म्हणटा तांकां? हय आमी ट्राय केले कॉन्टेक्ट करपाक आतां कोण क्लेम करना आपणागे म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. काणकोण तालुक्यांतल्या पिवपाच्या उदकाचो मुखेल आदार आशिल्ले चापोली धरणाची उदकाची पातळी 60% मेरेन पावल्या. ऑगस्ट ते सप्टेंबर म्हयन्यांत दमदार आनी सेगीत पावस पडलो जाल्यार धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या वर्सा पडिल्ल्या दमदार पावसाक लागून ऑगस्ट म्हयन्यांतूच चापोली धरण भरून ओव्हरफ्लो जाल्ले. मात अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन धरण पुराय भरतले काय ना हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आमी आतां सध्या आसात ते काणकोणच्या चापोली धरणाचेर. जे धरण काणकोणच्या लोकांक, काणकोणच्या शेतीक, काणकोणच्या लोकांची एक उदक पावोवपाची म्हणजे लोकांक उदक जर खंयच्या धरणाचेर मेळटा जाल्यार ती चापोली धरण. ओमनू पावस जाय त्या प्रमाणान पडना आनीक ह्या डॅमाचेर ओव्हरफ्लो जातकीच हांगासरल्यान हे जे रावंड दिसता त्या रावणा वयल्यान उदक ओव्हरफ्लो जावन हें उदक मागीर शेतांतल्यान दर्यांत वयता. आयज ऑगस्टाची 1 तारीख, आयज मेरेन हें उदक भरलेंय ना. आमी तज्ञा कडेन विचारले, आमी जेई कडेन विचारले, ई कडेन विचारले, तांणी सांगलें आमकां की जवळ जवळ 55 ते 60% उदक सद्याक चापोली डॅमा आसा. हें चापोली डॅमाक साळावलीचें धरण भरलें पूण काणकोणाक असलें दुसरें धरण जें आसा तेंय एक बारीक धरण आसा तेंय धरण भरलें पूण काणकोणच्या मेन जें धरण आसा चापोलीचें धरण जें आसा तें भरलें ना. हाजें कारण चारय वाटेन दोंगरा वयल्यान जें उदक देंवोन येता तें उदक ह्या चापोली डॅमाक उरता. ह्या डॅमाक खंयचोय व्हळ, खंयचीय न्हंय ह्या सारकी कांयच मेळना. ज्या जाग्यार न्हंय आसा, ज्या जाग्यार व्हळ आसा थंय तें डॅम किंवा तें धरण अवघ्या 2 म्हयन्या भितर भरता. ओमनो ह्या वर्साक काणकोणच्या लोकांक एक चिंता पडली की उदक जाय त्या प्रमाणान मेळटा काय कितें. तरीकय मे जून मेरेन मेळ्ळें पूण आतां सद्याक ऑगस्टाचो 1 तारीख पूण ह्या साळावली धरणाक जें आतां मेरेन उदक भरपाक जाय आसलें, पूर्णपणे व्हांवपाक जाय आसलें तें अजुनूय भरना, अजुनूय भरना. आनी ताका लागून आमी पळयतात की हें धरण जर भरतलें जाल्यार कंटिन्यू 15 दीस घोव पावस पडपाक पडटलो. जेन्ना घोव पावस पडटलो तेन्नाच हें धरण भरतलें अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारबाद. गोंयांत परतून एकदा पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा. देखून हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. 1 आनी 2 ऑगस्टाक घाट वाठारांत आनी पूर्वेकडल्या वाठारांत घोग्यांनी पावसा सयत नेटान वारो व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. 3 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सावड्डेंतल्या पिगरी फार्माच्या पोवणी वेळार थळाव्या आनी फार्माच्या दुनया मदीं व्हडलो उतरांचो वाद जालो. ह्या फार्मांतल्या घाणयाऱ्या उदकाची प्रक्रिया करिनासतना उक्ताडार सोडिल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयलो.
या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, देखून संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. उपरांत तपासणीचो अहवाल तयार केल्या उपरांत गरजेची फुडली कारवाय करतले अशें आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले. आयज आमची गांवांत पिगरीची इन्स्पेक्शन आसलेलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले. आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांच्या मेन सपोर्ट मेळ्ळा म्हणटो आमदार आलो. जेन्ना पुलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपा आसा, कितें जाता काय म्हणून. पूण जेन्ना आमदार खुद्द हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें. आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तेण हो इश्यूज आसा तो आपूण CMा फुड्यान वयतलो, CMा फुड्यान वचोन हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो. जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुल्ले. म्हळ्यार अशी वीट शी येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली. कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा. आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां. आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते. पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक. म्हळ्यार अशें जगावे की मरावे असो हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दीसभर वास येता. घाण जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टोज आसा डायरेक्ट व्हाळांत सोडले कडेन आसा. तेका आनी कांय हेच ना. नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा उरले सगळे नांवां लागून आसा. पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा. आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच आतां चवथ येवपा आसा म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे काय ते आतां अशें दवरपाचे काय कितें सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगसर सोडले आसा. खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा. हे ट्रिटेड वॉटर काय किती वॉटर ते गोवा हेडे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता. हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें. आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा. अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाड आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले. प्रयत्न चालू आहा की ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची. त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्ले आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कश्टीकार एक आसात आनी ही पिगरी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात. आमदारान आमकां सांगला डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगला डिपार्टमेंटाचे कशे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा, तुमचें कितें काम आसा तें करा म्हणून सांगला. आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगला. आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले. ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते आनी आमकां ह्या प्रॉब्लमांतल्यान फुडें मुखार हे करतले, सॉर्ट आवट करतले. दिवचलच्या वेगवेगळ्या शाळांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतिथी मनयली. दिवचले PM श्री सरकारी हायस्कुलात त्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. ह्या कार्यावळीत पत्रकार तुकाराम सावंत हांचोय सत्कार केलो.
न्यूजपेपर कोण तरी ती न्यूज बरयता. सो आमचे फुडें तुमच्या फुड्यान जे सर बसलेले आसा ते गोमंतक पेपराचेर बरी न्यूज बरयता. जी भुरगीं मराठी वाचूंक शकता उत्तम आसा. केन्ना फुडें एक पिक्चर आसता आनी तेतून तेंची न्यूज आसता. तुकाराम सावंत सर जी बिचोलची स्पेशली बिचोली तालुक्याची न्यूज आसता ती हे सर बरयता. सो सरां खातीर ताळयो वाजोवया. काम फुडें व्हरचें की न्यूजपेपरावयली न्यूज बरोवप इतलें इजी काम नासता. जे न्यूजपेपर लोकमान्य सरान स्टार्ट केले द मराठा आनी केसरी. सो न्यूज ऑटोमॅटिकली घरा बसून तुमकां इवन इंटरनेटार मेळटा की अशीच मेळना. त्या जाग्यार विजीट करची पडटा. आतां तुमी लास्ट टायम खंयच्या डॅमार गेल्ले? 6-7 भुरगीं डॅमाचेर गेल्ली न्हू. खंयच्या डॅमार गेल्ली? आमटाणे डॅमाचेर विजीट केल्ली. पूण जेन्ना ते आमटाणे डॅमाचेर न्यूज बरोवपाचे आसता तेन्ना सर स्पेसिफिकली त्या जाग्याचेर वयता आनी न्यूज बरयता. पण आमच्या स्कुलाचे केन्ना केन्ना न्यूजी येता सर हांगा येतात आनी तुमच्या बद्दल बरयतात. सो हे सगळे जे आसा जे लोकमान्य सरान स्टार्ट केले ते आमचे आतांचे जे पत्रकार आसा ते फुडें व्हरता. सो तांकां खूब खूब शुभेच्छा ह्या बाबतींत. आणि तो मिळवणारच अशी सिंहगर्जना करणारी व्यक्ती म्हणजे टिळक. स्वदेशीचा आग्रह आणि परदेशी कपड्यांची होळी वक्तृत्व धारदार आणि समृद्ध लेखणीमुळे मिळालेली लोकमान्य उपाधी म्हणजे टिळक. आगरकरांच्या सोबत केसरी आणि मराठा सारख्या वृत्तपत्रांची सुरुवात करणारे प्राचार्य पंडित म्हणजे टिळक. जहाज नेतृत्व तेजस्वी वक्तृत्व अन्यायाच्या विरुद्ध जळणारी लखलखती मशाल म्हणजे टिळक. अशा थोर व्यक्तिमत्वास माझे त्रिवार नमन. जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. आपण कुठला इंग्लंड देश, आपण सारेच भारतीय त्याच्यावर चुकलो तर ते वाहून जाईल. कितीही संकट आले, आभार जरी कोसळले तर मी त्यावर पाय ठेवून उभा राहील. मी माझ्या वर्गात पाठी लिहिलं आहे, डॉग्स अँड ब्रिटिश आर नॉट अलाउड. स्वतंत्र होण्यासाठी एक तर मरा नाही तर मारा. देश स्वतंत्र होत नाही, मी शांत बसणार नाही. देश स्वतंत्र होत नाही तेव्हापर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. आता माझे फक्त एकच ध्येय, स्वराज्य स्वराज्य स्वराज्य. भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. हे वेळार ठाकूर हांणी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयांत दुसरे स्थान मेळिल्ले खातीर राज्य सरकाराक परबीं भेटयली. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय पर्यटन आनी माहिती तंत्रगिन्याना क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्याचे सांगीत राज्याच्या उदरगतीची तोखणाय केली. भेटी वेळार गोंयच्या उदरगती विशीं लेगीत चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला. कॉक्रोच जनता पार्टीक मतां पडपाक शकतात, मात काँग्रेसीक कशीच मतां पडची ना अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. आमी एका बऱ्या कॉक्रोचाच्या सोदात आसात. खंयच्याय भाड्याच्या बैलाक आनी उमेदवार मानचे नात. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार उबे करतले आनी तांकां वेचून हाडपा खातीर जिवाचे रान करतले अशें विजयान सांगले. आयकात. टार्गेट आसा ती बीजेपी हारोवपाची टार्गेट आसा. अशें वाजेर फुडली फावटी आतां ह्या इलेक्शनान मुखेली युती उरतली काय काँग्रेस युतीचेर हांव सांगपाचें कशें युतीच न्ही. हांवें तांकां इतलें म्हजो ऑफर केल्लें की हांव म्हजो पक्ष मर्ज करता. पूण आतां ती परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की हे 2 वर्स जाले हांव उलयतां. 2 वर्सां ताजेर कांयच रिजल्ट येवंक. आतां पसून आमी उलयता म्हणटात पूण उलयना. सो आमी तें आतां उलोवप सुरवात करतले. युती जाली तें समजा जाल्यार तुमी 40 मतदारसंघां लढयतले काय? तुका दिसना म्हाका फोर्स आहा म्हणून?
40 मतदारसंघांत जर आनी कोणूय वचूंक शकता जाल्यार हांवूय बी 40 मतदारसंघांत वचपाक शकता. म्हाका ट्रॅक्शनूय आसा आनी म्हाका लोक वळखता. हांव म्हणना की यश मेळटलें कित्याक तें फायनली देवाच्यान लोकांचें आसा तें पळोवया. पूण फोर्स आहा, स्वाभिमान आहा, गोंयकारपण आहा आनी गोंयची जनता आसा. आतां तुमी सॅक्रिफायस म्हणलं पळय वेळ जाल्यार काणकोणचे सॅक्रिफायस लोकीच करना अशें बोलतार हात घालून कांकणां बायलांच्या हातान घालून तसलें जायना. दाखय कोण तो कॅन्डिडेट. भाड्याचे बैल घेवन ते कॅन्डिडेट आमी एक्सेप्ट करचे ना. तुमी लास्ट टायम आमकां उडयताले त्या मनशाक तुमी उद्धार दवरतले आनी मागीर तुमी युती म्हणटले आनी हांवें आयकुपाची ती कित्याक बरें दिसपा खातीर. अशें पळय कोणाच्या कानान घालून जावचें ना. गेले इलेक्शनाक दिगंबर कामत कितेंय जालें जाल्यार सिनियर मनीस आशिल्लो, ताका लिडरशीप आशिल्ली आनी ताई सेकंड रँक म्हणून आमी ओगी रावले लिडर तो आशिल्लो. आतां हे जे भुरगे आहा आनी हांचे भायर सरता थंय आहा हे हांचे चिंतप खूब फुडें पाविल्लें आहा आनी ते जाय ते भशेन ताका दिसता गोंयची जनता म्हळ्यार पिशी जनता. काँग्रेस म्हणल्यार मतां पडटलीं आनी कोण अशें ना. तें कॉक्रोच म्हणल्यार मतां पडूंक शकता पूण काँग्रेस म्हण न्ही. अशेंय आसा परिस्थिती आज. सो कॉक्रोचांक चड व्हॅल्यू आहा आनी आमी कॉक्रोचांक उगडपणान सपोर्ट करपी पार्टी. मयड्या वाठारांत एका किरकोळ वाद थारलो हिंसक. थिवीच्या 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर कांय किरकोळ वादाक लागून एकल्यान सुरयेन जीवघेणो हल्लो केल्याची घडणूक उक्ताडार आयला. जखमी तरणाट्याचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसा आनी पुलिसांनी कांय वरां भितर आरोपीक अटक केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ले हल्लो प्रकरणात मेर्शीच्या सत्र न्यायालयान महत्वाचो आदेश दिला. या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत वट्ट 8 जाणां आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो. जाचे आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिला. तातूंत जेनिटो कार्दोज, एंथनी नदार, फ्रांसिस नदार, मिंगेल आरावाजो, मनीष हडफडकार, सुरेश नाईक, फ्रांको डिकोस्ता आनी साईराज गोवेकार हांचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत खुनाचो यत्न, गुन्यांवकारी कट, बेकायदेशीरपणान आडोवप ह्या सारख्या गंभीर कलमां सयत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत आरोप केल्यात. मावळिंगेच्या रावजी राणे हायस्कुलाच्या जागेचो प्रश्न आता सुटावो जाल्लो आसा. शेनवारा खासा सुवाळ्यात हे शाळेच्या विस्तारीत इमारतीचे दबाज्यान लोकार्पण जाले. आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी स्वता खर्च करून विस्तारीत काम केला. शाळेक बरे दीस हाडपा खातीर यत्न करतलो अशें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें. आमचे जे प्रायमरी शाळा आसा तेज्या शाळेत 7:00 ते 7:30 चलतले कारण कित्याक ताका बिल्डींग आसतली. पण हे सिच्युएशन खंय तरी ओवररूल करपाक जाय म्हणजे सुदारीत करपाक जाय हे आमच्या ग्रामस्थांचे सगळ्यांचे विचार आसले आनी ह्या विचाराक आमकां पुढाकार घेवन देवान आमकां यशस्वीरित्या आयज हेजेर मात करपाक एक सवलत दिल्ली आसा. आज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे ह्या डिपार्टमेंटाचे मुख्यमंत्री आसा आनी त्यांचे एक मोठं ध्येय आसा की प्रत्येक भुरग्याक आपल्या गावात असलेल्या शाळेत शिक्षण दिवप. ही जर संद आमचे सरकार जर दिवंक शकले जाल्यार तेजो लाभ आमच्या ग्रामस्थांक बरे भशेन मेळप हे सरकाराची उपलब्धता अशें समजता. आणि त्याच विचारान आज आमच्या या रावजी राणे मेमोरियल स्कुलाची भुरग्यां जी 95 भुरगीं ह्या
5वी पासून ते 10वी पर्यंत शिक्षण घेतात, या भुरग्यांची जी गैरसोय जाताली, म्हणजे ताका इमारत नसली आणि 6 डिव्हिजनां 5वी पासून ते 10वी पर्यंत 6 डिव्हिजनां आमकां सकाळच्या आदेशाक जर एकोमोडेट करतलो, सुरू करतलो जाल्यार एक 3 वर्ग नवे जाय आसले आणि ते 3 वर्ग या बस दराचेर उपलब्ध करून दिवपाचे काम आमच्या हातांत घडलेले आसा. खंयचोय प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आसा पळय तो सारको संवेदनशील आसपाक जाय. म्हणजे सांगल्या नंतर काम करप हे खूप सोपें आसता. तेका तत्वेक हाडून दिले हे आमचें काम जावपाक जाय, हे आमकां हेची आमकां गरज आसा अशें म्हणून सांगल्या परत कोणी करतात करता. पण न सांगता त्या खंयचे संस्थेची किंवा एक शैक्षणिक संस्था त्या संस्थेची गरज वळखून वाचून ती पूर्णत्वा कडेन व्हरप हे जर कोणाकडून शिकते जाल्यार ते आमच्या आमदारा कडून शिकते. कारण ही तुम्ही सायडीक इमारत जी आहा ती पयली आसतली ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची आणि थंयसर सरकारी प्राथमीक शाळा चलता, त्या बरोबर हायस्कुलांनी क्लासी चलता. पण हांगासर थोडे मातशे उलटे जाले गरज वळखून हांगासर तेन्ना ह्या वास्तूची गरज पडली ती वळखून एक अत्यंत सुंदर आणि उल्लेखनीय असे काम आमच्या आमदारांनी केले. हे काही शक्य होत नाही आहे, कारण आमच्या शाळेतली मुलं इथं कमी होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे संध्याकाळची वेळ होती आणि त्याचबरोबर सुविधा नव्हत्या. तर सराच्या कृपेने म्हणत, आशीर्वादाने म्हणत तर ही वास्तू आम्हाला आज मिळालेली आहे आणि आम्ही 1-2 वर्षामध्ये परिपूर्ण होऊ असे आश्वासनही मी देते, कारण सरांची कृपा आमच्यावरती आहे. तर या गावातली शाळा गावामध्ये असताना तर अशी स्थिती आमची आलेली होती की ही शाळा राहते की नाही आहे असा प्रश्न गेल्या वर्षी उपस्थित झाला होता. आणि या अशा स्थितीमध्ये सरांना पुढाकार घेऊन ह्या शाळेचं अवघ्या 1-4 महिने 2-3 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण केलेलं आहे. आणि आपण सांगितलेल्या जो काही आपण वादा करतोय म्हणा त्या प्रकारे त्यानं जुलैच्या पहिल्या 4 तारखेला शाळा सुरू केली. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो